Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. केपें मतदारसंघातल्या बारशे पंचायत वाठारांतल्या सुबदळेच्या लोकांचे गिमांत उदकाक सापूच हाल. गांवांत नळाच्या उदकाची वेवस्था ना. गांवच्यो बायलो दादले धरून एकेकल्याची उदकाक अशी वणवण आसा ती झरूय ही अशी. हें अशें उदक कळसुल्यांनी भरचें पडटा. खूब आसा पयस तशें व्हरपा पडटा. कितले फावटी मारपा पडटा. उदक खूब जाय पडटा न्ही त्यात गिमाक. न्हावपा व्हरपा सगलें हें सुद्दां व्हरचें पडटा. आनी पायपान तें उदक पावना. हें उदक न्हावपाक, तें उदक आमकां पिवपाक आनी तें उदक हें करपाक रांदपाक. अशें आमी एक 15 बालदी व्हरताय न्हावपाक. कोप धुवपा आसा अशें करून सगळें व्हरताय न्हू आमी. एक मागीर तूं उदकाक वता काबार एक मनशाक आनी तें पयस व्हरपा पडटा न्हू माथ्या मान. 4 म्हयने जाले आमकां उदक ना काय ना. आमगे रातीन बितीन आमी रातभर 1-2 बसून रातभर जागी. आमी कामां बी वचपा ती उदका नकून करा अशी. मागीर रांदून जेवपा मेळना कितें ना. 1-2 वरां 3 वरां 4 वरां साम उदका लागून बसून रावता. मागीर खंय भुरग्यां वचून त्रास जाता मागीर जेवणा बिणा. झरीचेर 3-3, 4-4 वरां रावतात. वेल्यान उदकाक नित्याची बाचाबाची. गांवांत टँकर येता तो कोणाक पावपाचो ना. काम 2-3 वर राव पडटा. आमी बायल झगडताय हें करताय. बरें उदक आमकां पयलीं एका बुडोवन घेताय. उदक बेगीन आमकां पावपा जाल्यार पावया बेगीन न्हू. उदका लागून झगड करताय न्हू. पयलीं येयलो तूं पयलीं येयलो अशें झगडताय. टँकर येता ती आमची अशी गांव येता वयर येता आमी सकयलच रावता आनी वयतात. लोकांक सगळ्यांक थंय तितू उदक आमकां हांगा पावयना. वयर पावयना उदक. बरें सकयलसान हाडूय पडटा हाडले जाल्यार उदक बी. गांवांत ह्यो अश्यो बारीक सारीक 8 झरी आसात. गांवच्या लोकांनी 5 झरींचें उदक एकठांय करून पायपान टाकयेंत सोडलां. मात गिमाच्या दिसांनी तेवूय आटिल्ल्यान पावना. 5 झरी कट करून आमी उदक वयल्या पायपलायन. आमी पावना. 2 सिंटेक्स बसयल्या पावनाय न्हू. आमगे पयशे आमी ओन पयशे काडले. एक 3,000 काडले. झरी आमगे आसा 8 झरी आहाय त्यो. 8 झरी कडेन तशें करून व्हरताय आमी पावना तें. थंयच्या पंचान गांवांत बोरवेलीक प्रस्ताव घाला. मात ताचे फुडें हालचाल कांयच ना. बोरवेल आनी मारपा साठी हांवें खूब त्रास केले कडेन ना जाय. प्रोपोजल धाडले कडेन ना जाय. तशेंच हांवें एक टेंडर काडून येई सांगून वॉटर सप्लाय तेमकां उदक टँकरान पावोवपाचें ती सुरवात केल्या. तांकां ते बरोबर मेळना. ताका लागून लोकांनी खूब कडेन बोवाळ पडटा की आमच्या गांवांत उदक मेळना उदक ना करून. पण तो तरी आजून कांय तेजो प्रोसेस जाल्ले ना. गोंयच्या अख्ख्या शारांक दर्यादेग वाठारांनी उदका पुरवण करपी सांगे, सत्तरी सारकेल्या उदका प्रकल्पाच्या वाठारांनी थळाव्यांक उदकाक दुश्काळ. ह्या गांवांनी ना नळ ना धड टँकर. सरकाराची 24/7 उदका पुरवण ह्या लोकांक खातीर सदांच्यो फटाश्योच. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील.